जेजूक आमी सगळीं नमस्कार करुया. जेजू, जे आमचे आख्खे दिसान काल जें घडलां तितलें तुका समर्पिता. आमी येवजण केल्ली की तुजेच बरोबर सगळो वेळ सादतल्या म्हणून, आनी सादलेलो आसा. पूण असो वेळूय आयलो जेन्ना तुका हांव विसरलो. ते वेळार तुवें म्हाका सोडूंक नाय. पूण म्हजीं कर्तुबां म्हाकाच त्रासान घालतात. म्हजें मन शुद्धींत येवन आतां म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सहकारान कितें चलतालें, कित्याक चलतालें, केन्ना सावन चलतालें तें सगळें तुवें म्हाका दाखयलां. हें सगळें म्हजें जिवीत जें हांवें म्हजे अस्तंगी पाड केल्लें तितलें तुका ओपून दिता. जीं दुयेंसां म्हजेर कोसळिल्लीं आसा, जे संकश्ट म्हजेर आयिल्ले आसा, ते बी सगळे तुज्या ताब्यांत करता. तुजे दोळे मोगान म्हजे सोडची सदांच आसात. पूण हांव तुज्या मोगान बरोवन म्हजे मोगाचे दोळे आतां तुजेर लावन हो वेळ सादता. Sacramentan raololia mogacha Jesu. Sacramentan raololia mogacha Jesu. Ulpai amchi karzan तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणान. उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणान. मुझ्या सोयमान आयलोल्या देवाच्या पुता. मुझ्या सोयमान आयलोल्या देवाच्या पुता. बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. प्रितुमीचेर देंवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या. प्रितुमीचेर देंवलोल्या सोर्गीच्या
उंड्या ओसोक मुखेलोले ओत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुझे ओसोक मुखेलोले ओत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुझे उंड्या रूपान लीप सोर्गीच्या राया उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आमच्या बोडव्याक मेळनासलोल्या खाणांत ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणा आमच्या बोडव्याक मेळनासलोल्या खाणांत ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणा जेजू म्हजे भितर तुवें दाखयलें म्हाका कितें चलता पळय तें जेन्ना हांव तुका एकवटून जिवंक लागता तेन्ना सगळें बरें आसा कशें जायना उद्रुश म्हाका तोरीन नाडटा फसयता फुसलायता पूण हांव निर्णय घेतां कित्याक हांव बोलतां मागीर ताचो परिणाम जावंक लागता तेन्ना की म्हाका समजून येता की हांवें म्हजी चिंतना भावना
सदांच तुजी सरशीं दवरूंक जाय. तुजे सवें दवरली म्हणटच तूं ती नितळ निर्मळ करून म्हाका कितें चलता पळय तें दाखयता आनी हिंचोत थान ती उपजावतात तें म्हाका दिसोंक लागता. पूण आनी एकूय परिणाम जाता. जेन्ना तुज्या एकवटान जियेता हांव तेन्ना म्हजे कुडीकूय दुयेंसां जावंक लागतात. तीं जावंक लागलीं म्हणटच हांव मागीर चिंतूंक पडटा कसलें म्हणून म्हज्या पातकाक लागून हें म्हजेर कोसळ्ळेलें आसा, कितें म्हणून हांवें केलां. असले विचार आहात म्हूण न्हय बरें, पूण आनिकूय खोलायेन आयन चिंतूंक जाय आनी हें चिंतप तुज्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान घडटलें. म्हजे कुडींत दुसऱ्यां पासत जशे भशेन तुवें आमचे पासत आनी आमच्या पातकां पासत सोंसलें, तेच भशेन तुज्या एकवटान तूं आमचे कुडींत दुसऱ्यां पासत सोंसताय. हो गूट म्हाका आतां उगडापो जावंक लागला. धीरान आनी तुज्या आदारान हे सगळे गोश्ट तुका समर्पून दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत ते हांवें वापरूंक जाय. पूण तूं ताचो फायदो काडटलोय. तूं जांकां इकुरपा जाय तांकां तूं दितलोय. आनी हे परी सुर्गेच्या राज्यान कितें चलता तें म्हाका दिसोंक लागता. हो आंतरीक गूट तूं म्हाका उगडापो कोत्ताय आनी तेन्ना की हांव शांत जावंक लागता. कितली उचांबळाय भायल्यान आनी भितरल्यान पुरोन आसली जाल्यार खोलायेन तुज्या एकवटान आसा म्हणटच हें सगळें म्हाका समजोंक लागता. आनी म्हजे मदें जाणवायेचो हो गूट हांव जिवंक लागता. तुज्या माय मोगान म्हाका सोडूय सुर्वेस्परा. चोरया मांडलोल्या जाळांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना सुर्वेस्परा विस्वाशी देवा. म्हजेर गुणगुणटात तें म्हजे कानार पडटा. सरभोंवती भिरांतीचो कळकळ.
सगळीं बरोबर म्हजें चाळवतात. म्हजो जीव काडूंक मांडण्यायो येवजितात. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसां. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मानांच्या हातांतलो म्हाका निवार. ह्या मागण्यांतल्यान तूं म्हाका सुटका दिताय सर्वेस्परा, म्हज्या दोनया. तुका एकवटून जितलो हांव रावतलों तितलो तुज्या स्वताचो उजवाड म्हजेर पडोन हांव तुज्या जणवायेन बरोन येतलों आनी सगळ्या ह्या प्रसंगांक फुडो कोत्तलों. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो.
Lord Jesus, we thank you for the gift of yet another day. We thank you for all that you have done for us, all the graces and the favors that you have bestowed on us. As we gather before you, we place all our thoughts, our fears, anxieties, all our insecurities at your feet. In today's Gospel, you tell us, Lord, not to be preoccupied with uncertainty. You tell us not to be worried about security. You invite us to put our trust in God the Father. And at the same time, Lord, as you reveal for the third time about your death and the passion, you tell us everything in detail, everything, whatever the Son of Man has to suffer. But Lord, even though you announce about your death and passion, it never ends with death, but it ends with the resurrection. It ends with new life. And then, Lord, we have a shift in the Gospel where we see the mother of James and John ask you to place them on the right and on the left. Similarly, Lord, we too sometimes in life, we want to be sure about what will happen in the future. We run after positions, we run after titles, we run after security. And in a way, Lord, you invite us to put all our faith and trust in your hand. At the same time, Lord, you tell us to check our ambition. The disciples were ambitious, but eventually they understand the message. Lord, you give a perfect example in how we should serve others. You say that service should be done like a servant. And Lord, we see that you were a model in humility, in dedication. And in that way, you gave your life for us all. In the first reading, we hear
the ungratefulness of the people. Jeremiah was sent to preach the good news. So he went there, and the people were not willing to listen. On the contrary, they plotted against him. And similarly, Lord, we see that in our lives, when we are doing something and when we get corrected, we tend to have anger, we tend to harbor ill feelings. We place all of these moments before you, Lord, and we ask you to heal them. Similarly, Lord, we ask you for the grace to be with us, to guide us. And we spend a few moments in silence, reflecting on what we have just heard from the Word of God. We reflect on what Jesus wants us to do, what Jesus expects of us. We reflect on our lives and we ask the Lord to help us grow in certain areas. And Lord, we continue to pray for each and every one of us. We especially pray for all of us who at this very moment are connected to the Lord. Even though we may not be physically present, but through various means, we have decided to come together to be in connection with the Lord. We continue to pray for the entire world that has been gripped by the COVID-19 pandemic. We pray for the doctors, the nurses, the medical staff, all those who toil day and night. We pray for the victims. We pray for those who are in charge of administering the vaccine. And we pray for the doctors and the medical staff. Those in charge of taking various decisions. There's been a lot of fear, Lord, concerning the vaccine, a lot of doubts and uncertainties. We ask you, Lord, to calm our fears. Similarly, we also continue to pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. We ask the Lord to give them good health of mind and body.
We also pray for those who are preparing for the exams. We pray for those who are answering the exams in these days. We ask you, Lord, that all their hard work may bear fruit. We pray for those suffering from various ailments, those seriously ill in hospital, those recovering. In a way, we especially pray for Francisco Pereira. We pray for his quick recovery. We also pray for Rachel and Alvin, who have requested our prayers. Bless them, Lord, and give them your grace. We pray for all those who are persecuted, those who face abuse at various levels, those who feel betrayed. We ask you, Lord, to be with them, especially during these trying times, and show them your love and mercy. We pray for peace in the world, among nations, among religions, and most importantly, among ourselves. We also pray for the gift of peace within us, so that all our decisions may be based on a proper discernment. These are a few prayers, Lord, that we have placed before you. There are many which are still deep down within our hearts. You know it all, Lord. And we ask you to give us the grace that today we may not be focused on positions, that we may not be focused on our securities, but as you have said, that we may be willing to serve others with a smile and be a servant in the kingdom of God, doing everything for its glory. जेजू कितलीं जाणां दिनवासता तुका, कित्याक ताणें मागलें आनी भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराच्या मागण्यांतल्यान विनंतींतल्यान तांकां कितलें बरेंपण फावो जालेलें आसा, कितलीं तुवें तांकां राखलेलीं आसाय, आनी खूब मागणी आमच्या काळजांनी आसात. थोडी वस्तू आजून उजवाडाक येवंक ना, आजून सुटावे मेळूंक ना. जबरदस्तीन हे सगळें आमी तुजे सुरशीं दवरता, कित्याक तुजो उजवाड ह्या कर्तुबांचेर पडून सत कितें तें जाणा जावन तुजे वाटेन चलच्याक तांकां धीर, आदार आनी घोटाय दी.
जाणी मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय ह्या वेळार आमी तुजे सुरशी हाडून तुका ती भेटयता. ताका सगळ्यांक तुज्या स्वाधीन करून तूं तांकां राख आनी सांबाळ. तूं तांकां तुजो स्पर्श करून पेखवणी दी. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. शितोल उदका सरी तो म्हाका ओत्ता. म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिता. आपल्या नांवा खातीर म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खोंडांत सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोंकें घेवन तूं म्हजे शेवसीं उबो आसाय. तांचे वरवीं म्हाका धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दोमदोमीत तेल. म्हजें पात्र उपोट भरोन ओत्ता. सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दोया मोया म्हाका केन्नाच सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदां काल करूंक म्हजें ठिकाण. जेजू, तुवें म्हजे सुरशीं ठिकाण केलेलें आसाय. तुज्या ठिकाणांत हांव म्हजें बिराड कोत्तां आनी तुका एकवटोन म्हजें जिवीत सादतां आनी सगल्या पासून हांव मागतां. सगलीं इंतेसां आतां गोळा करून ताचो आशिर्वाद आमी मागया आनी ताच्या मागण्यान हें सगळें दवरून ताची कृपा आमकां मेळटलीच. ताची पेखवणेंत आमी बरीं जातल्यांव आनी ताचे मोहिमे पासून आमी जियेतल्यांव. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र मानलें जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आसा आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. संस्काराकितल्या व्हडत्या साश्टांगीन मान कोत्ता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पट्टात गुटा मुखार. तिरवाडो आमचो मावाळ सैमोरते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या जय दिवोन पुताक ताच्या
मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वा काढूया उपसवल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालते पोडा मांदिया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडोचो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र कुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. Jesu, Mogala Jesu, di makakalis, tuja kalza sarke. Mogala Jesu, Mogala Jesu, di makakalis, tuja kalza sarke.